म्हापशा आंसाभाट बांदपा आशिल्लो रवींद्र भवन बोडगिनीच्यान कुचेली शिफ्ट जालो तरी भवनाचे काम सुरू जाल्ले दिसना। हाचेर म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसूजा कितें म्हणटा ते पळोवया। द कम्युनिटी ऑफ कुचेली तांकां खंय तरी प्रोक्युरमेंटा खातीर प्रोविजन करता म्हणून अशें म्हाका सांगलेलें आसा। वेदर टू पे इट आवटरायट, वेदर टू पे इट इन पार्ट्स, तेंचो फूल सपोर्ट आसा। आमी म्हटलां तशें जर सरकाराक अडचण येता चड जागो घेवपाक कमी घेवचे, वयर वर्टिकल वयचे, कारण इट इज इजियर टू मेंटेन, इट इज इजियर टू बिल्ड, कॉस्ट ऑल्सो जाग्याचो एक्विजिशन कॉस्टूय कमी जातलो, एंड वी कॅन हॅव अ डिफरंट स्टायल ऑफ रवींद्र भवन इन सिटी ऑफ म्हापसा विच विल बी टोटली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल पीपल ऑफ बार्देस। तशेंच म्हापशा वाडट्या चोरयांच्या प्रकरणाचेर आमदार जोशुआक प्रश्न केल्यार तो सांगता, The department is very vigilant in what is happening. There has been a lot of success with खंय हे चोर असतात पळय तांकां खंय तरी धरपा खातीरूय जायते सक्सेस रेट स्टोरी पुलिसाची बरी आसा। वी हॅव टू इनक्रीज पेट्रोलिंग। तुमी सांगला तशें गाडयो कमी आसा, म्हाका दिसता डिपार्टमेंटानूय जायते गाडयो प्रोक्योर केला। देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मोर व्हेकल्स एज पर माय नॉलेज। डिपार्टमेंट हॅज मूव्ड फॉर प्रोक्युरमेंट ऑफ मोर व्हेकल, सो ते जाता तितले बेगीन म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर दिवचें हें म्हाजें मागणें आसा। आनी स्टाफ जे आसता आयले फावटी आमचे म्हापशाचे स्टाफ सगळ्या कडेन घालता। हांव परत याद करूंक सोदता की म्हापसा इज अ कमर्शियल कॅपिटल ऑफ दीस बार्देस। वी रिक्वायर ऑल आवर स्टाफ टू रिमेन इन म्हापसा। ह्या शहरान सगळी कॉलेजीस आसा, सगळी स्कुलां आसा, सगळी हॉस्पिटलां आसा, वेगवेगळे तरेचे हांगा कमर्शियल एक्टिविटीज आसा। आनी आख्खे बार्देसूच न्हू, पेडणेचे सुद्दां लोक हांगा येता। खंय तरी आमकां दुसरे पुलीस स्टेशनांसून आमकां स्टाफ येवंक जाय अशें म्हाका दिसता, आनी जाता तितले बेगीन होम मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालचें म्हणून हांव मागणी करतां।